प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. तर आमी गायनां गाता, देवाक वाखाणटा, दिनवासता, तेन्ना अशेंच जाता सगळे मेडे वतमी आमच्या जिवितान सोर भोंवतणी आसात ते पयस वेतात, धांवून वेतात. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक जंय जेजू आसा, जंय आमी जेजूक वाखाणटा दिनवासता थंय आनी कोणूच आसना, फकत जेजू आसता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. तर हे वेळार आमी सगळीं उबी रावया आनी तेच देवाक आमी वाखाणुया आनी दिनवासुया. हे गायना वरवीं हांसून नाचून ताळयो पेटोवन तुमचे कडेन सगळे कडेन जाता न्ही हांसूंक नाचूंक. कित्याक आमी काजराक भिवता तेन्ना आमी गोंयकारां सांगपा नाका न्ही, सगळीं नाचोन हांसून आनी सगळ्यांक ओडून हाडटाय आमी येयात नाचय म्हूण. पूण आयज आमी कोणा पासून नाचुया, कोणा पासून हांसूया? जेजू पासून. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आनी काय बरें गायन आसा, हांसून नाचून ताळयोय पेटोवया, ताळयो मारुया आनी देवाची कृपा आमी अनुभवुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हसून नाचून ताळयो पेटोवन देवता आमचे कुरबेचो साको वाजत राव वाजून कुपासान नाचून जेजूची स्तुती करूया. हसून नाचून ताळयो पेटोवन देवता आमचे कुरबेचो साको वाजत राव वाजून कुपासान नाचून जेजूची स्तुती करूया. हांसून नाचून हसून नाचून ताळयो पेटोवन देवता आमचेर कुरबेचो साको वाजोन राव वाजून कुपासान नाचून जेजूची स्तुती करूया. दुबळ्यांक बरवसो मेळटा ताच्या नांवान, कोयद्यांक सुटका मेळटा ताच्या नांवान, कुडल्यांक नवदोर मेळटा ताच्या नांवान, लांगडे चलोवन लाता ताच्या नांवान. जेजू आमचो सोमी, जेजू आमचो सोमी, जेजू कोरोदोनी, जेजू कोरोदोनी, ताच्याच नांवान आमी परगट करूया. हसून नाचून ताळयो पेटोवन देवता आमचेर कुरबेचो साको वाजोन राव वाजून कुपासान नाचून जेजूची स्तुती करूया. हसून नाचून ताळयो पेटोवन देवता आमचेर कुरबेचो साको वाजोन राव वाजून कुपासान नाचून जेजूची स्तुती करूया. दादले स्तुती करता ताळयो पेटोवन, बायलो स्तुती करता गितां गावून, चेडे स्तुती करता उडयो मारून, चेडवां स्तुती करता फुगड्यो घालून. जेजू आमचो सोमी, जेजू आमचो सोमी, जेजू कोरोदोनी, जेजू कोरोदोनी, ताच्याच नांवान आमी परगट करूया. हसून नाचून ताळयो पेटोवन देवता आमचेर कुरबेचो साको वाजोन राव वाजून कुपासान नाचून जेजूची स्तुती करूया. हसून नाचून हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. आमी सगळे बसूया. म्हजें नांव रॉयस्टन सिल्वेरा आनी हांव डाबोलीम गांवचो. प्रेज द लॉर्ड. एक ल्हानशी गोंयकी हांव म्हज्या जिवितांतली तुमच्या मुखार दवरता. अशेंच म्हजे घरांत मामी डॅडीन म्हाका शिकयल्लें मागणें करूंक जाय, मिसाक वचोंक जाय, तेच करूंक जाय आनी हांव करतालो. आनी म्हाका दिसलोलें हांव देवाक अदीक वडगता आनी देवा लागीं हांव चड लागीं आसा म्हूण. प्रेज द लॉर्ड. पूण जेन्ना आमच्या घोराब्यान जेन्ना मामा दाडा एक मिसअंडरस्टँडींग जालें आनी ती जोडोंक लागली, सगळे जिवीत बदल्लें घरांत. आनी हांव देवाक एके भाशेन शिणूंक लागलो
आनी देवा कडसून पयस वचपाक म्हाका जाय आसलें. प्रेज द लॉर्ड. आनी जेन्ना हांवें निचोळ गेल्लो तेन्ना आनी देवाक सांगलें तुका जाय जाल्यार तूं म्हाका सालार करना जाल्यार हांव वयता पयस. प्रेज द लॉर्ड. पूण तेन्नाच एक व्हडली म्हाका म्हजे पाद्री आमच्या फिरगोशीच्या पाद्रीगारान दोतोन शिकोवंक यो म्हणलें. आनी हे दोतोन शिकोवंक येयला म्हणून एक कोर्स आसलोलो करपाचो. आनी एक कोर्स करूंक आमी सगळे मेळ्ळोले तेन्ना तेच एक कॅटेकिस्ट म्हाका इनवायट करता यो आनी यूथ रिट्रीट अटेंड कर म्हूण पालोटी होमान. प्रेज द लॉर्ड. आनी पयलेच फावटी म्हज्या जिवितान हे हांव यूथ रिट्रीट अटेंड करूंक वेता. प्रेज द लॉर्ड. आनी ते यूथ रिट्रीटान म्हाका खबर नासलें कितें जातलें तें. पूण जेन्ना यूथ रिट्रीट काबार जाता म्हाका कळटा न्ही म्हजो कोणो तरी मोग करता म्हूण आनी कोणें तरी म्हजे पासून जीव दिला म्हूण. प्रेज द लॉर्ड. आनी म्हाका न्ही तेन्ना पासून चड इश्ट नासलेलें. एकसुरो भोंवतालो हांव, एकसुरो म्हाका रावपाक जाय आसलेलें. प्रेज द लॉर्ड. पूण तेन्नाच म्हाका कळ्ळें एक म्हजो कोण मोग करपी आसा आनी म्हजे पासून जीव दिला म्हूण. आनी तो जावन आसा जेजू. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. सो हांवें तेन्ना निश्चय केलो जेजू हो कोण तो म्हाका अदीक आनी अदीक जाणा जावंक जाय म्हूण. आनी हांवें म्हणलें हांव जेजूक जाणा जावंक जाय आनी जेजू पासून हांव जिवंक प्रयत्न करतलो म्हूण. प्रेज द लॉर्ड. सो ताका लागून ह्या क्रुसेडर्स ग्रुपान हांव जॉयंट जालो. देवाचें उतर हांव आयकोंक लागलो. युथान जॉयंट जालो कित्याक म्हाका जेजूची ओळख जाय आसलोली. प्रेज द लॉर्ड. आनी जेन्ना हांव जेजूची ओळख घेतालो तेन्ना हांव म्हाका जाय ते भशेन हांव जियेतालो. दुसऱ्यांक दिसतालें हांव बरो जेजू लागीं आसा, देवाचें उतर आयकता, देवाची सेवा करता. पूण म्हजे आवडे आसले बरें शिकोवंक जाय आसलें म्हणून. कित्याक जेन्ना एक फायनल एग्जाम पावली तेन्ना हांवें म्हणलें जेजू मातशें म्हाका ब्रेक दी. हांव तुका ब्रेक दिता. हांव मातशें जो तुजो वेळ हांव तुका दितालो तो हांव मातशें शिकपाक यूज करता म्हूण. प्रेज द लॉर्ड. पूण जेजून म्हाका एके भाशेन जमनीर शेवटिलो. बरे भशेन शिकलोलो हांव. पूण जेन्ना एग्जामी आन्सर केले तेन्ना ते सगळे एग्जामी बरी वचोंक ना. हांव शिकलोलो ते सगळे हांव विसरलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी निराशीपणान हांव जेजू लागीं गेलो आनी जेजून सांगलें म्हाका हे हांवें तुजें बरें पासत केलां आनी हें केलां म्हणून तूं म्हज्या लागीं येयलो म्हूण. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. सो तेन्ना आनीक फावटी हांवें निश्चय केलो जेजू तुका जाय तें हांव करतलो, तुजे पासत हांव जियेतलो म्हूण. प्रेज द लॉर्ड. आनी खरेंच हांव जेजूक आनीक फावटी म्हजें जिवीत भेटयलें. जेजूक जाय ते भशेन हांवें जिवंक पावल मारलें. पूण जेन्ना हांव हें सगळें करतना एके चेडवाच्या मोगान हांव पडलो आनी तेन्ना जो हांव मोग जेजूक दितालो तो एके भाशेन मोग ते चेडवाक दिवंक लागलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी कांय म्हयन्यान वर्सां उपरांत हो जो मोग आसलेलो तो मोडलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी आनी एकदां म्हजें काळीज मोडलें. प्रेज द लॉर्ड. आनी जेजून एके भाशेन म्हाका शिकयलें आनी सांगलें दुखी जालां न्ही, दूख भोगता न्ही जेन्ना मोग मोडटा तेन्ना. जेजून सांगलें तेच भाशेन जेन्ना तुवें म्हजो मोग मोडलो म्हाकाय दूख जालें. आनी तेन्नाच पयले फावटी म्हाका कळ्ळें न्ही जेजूकूय फिलींग आसाय, जेजूकूय दूख जाता म्हूण आमी जेन्ना ताका दुखयता तेन्ना. प्रेज द लॉर्ड. आनीक फावटी हांव जेजूक सांगलें जेजू हांव तुका जाय तें हांव करतलो. आनी जेन्ना हांवें जेजूक म्हजें जिवीत सारकें भेटयलें ऑटोमॅटिकली न्ही म्हाका जें कितें जाय आसलेलें बरें काम म्हाका मेळ्ळें. आनी कांय वर्सांनी म्हाका प्रमोशनूय मेळ्ळें आनी बरें एक चेडूं हे पंगडांतलेच म्हाका मेळ्ळें क्रुसेडर्स ग्रुपांतले. आनी ऑटोमॅटिकली जायती बेसांव म्हाका जेजू दीत रावलो. आनी जेन्ना हांवें अनुभवलें न्ही जें कितें दिता तो फकत जेजू. आनी जेन्ना कितें तो म्हाका म्हजे कडेन मागतालो न्ही ताका दिवंक सोंपें जालें म्हाका कित्याक जेजूच तो म्हाका सगळें दिता म्हूण. आनी एक वड जी म्हाका परत परत वाटायता पयस वचोंक म्हाका दिना जेजू कडच्यान ती जावन आसा ही वड म्हणटा न्ही हांव तुज्या पासत मेलो तर तुका तुज्या जिवितान कितें करूंक जाय आतां. तूं तुज्या पासत जिवंक सोदताय की तूं म्हजे पासत जिवंक सोदताय. डू यू वॉन्ट टू लीव फॉर युअर सेल्फ ऑर डू यू वॉन्ट टू लीव फॉर माय सेल्फ. ही वड सदांच म्हाका जेजू लागीं दवरता. जेजू म्हजे पासत मेलो तर आतां हांव म्हजे पासत जियोचो ना पूण हांव जेजू पासत जियेतलो म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. तर हे वेळार आमी देवाक आर्गांव दिवया. जेजू आमचे पासत मेलो आनी जेजू आमकां आपयता आमी आमचे पासत जियोंक न्हय पूण ताचे पासत जियोंक. हालेलुया हालेलुया. वखणी तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज यू लॉर्ड जीसस. थँक यू जीसस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया.
प्रेज द लॉर्ड. ही वड आमी आयकला जेजून ह्या संवसाराचो इतलो मोग केलो, देवान ह्या संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें ताचे आपलेच एकल्याच पुताक तुजे आनी म्हजे पासत ह्या संवसारांत मरोंक धाडलो न्ही. देवान म्हजे पासत, देवान तुमच्या पासत, तुमच्या एकल्या पासत जेजूक धाडलो, कित्याक देव तुमचो मोग करता. आनी देव बाब आमचो असो मोगाल, आमचो मोग करता तो. तर ह्या वेळार आमी एक ल्हानशी इस्कीट पळयतले स्क्रिनीचेर, आमचो बापाचो मोग अनुभवूंक आमच्या जिवितान. तर ह्या वेळार मागुया आदार बापाचो. मोगाला बापा, आमकां आदार दी तुजो मोग अनुभवूंक ह्या वेळार. जायतीं जाणां सांगतात, जायते फावटी हांवें आयकलां, पूण आयज म्हजे लागीं तूं उलय, म्हाका तुजो खरो अनुभव म्हाका दी म्हज्या जिवितान. प्रेज यू जीसस. थँक यू जीसस. Now all the tax collectors and sinners were coming near to listen to him. And the Pharisees and the scribes were grumbling and saying, "This fellow welcomes sinners and eats with them." So he told them this parable. The parable of the prodigal and his brother. And Jesus said, "There was a man who had 2 sons. The younger of them said to his father, 'Father, give me the share of the property that will belong to me.' So he divided his property between them. A few days later, the younger son gathered all he had and traveled to a distant country. And there he squandered his property in dissolute living. When he had spent everything, a severe famine took place throughout that country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to one of the citizens of that country, who sent him to his fields to feed the pigs. He would gladly have filled himself with the pots that the pigs were eating, and no one gave him anything. But when he came to himself, he said, 'How many of my father's hired hands have bread enough and to spare? But here I am, dying of hunger. I will get up and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. Treat me like one of your hired hands.' So he set off and went to his father. But while he was still far off, his father saw him and was filled with compassion. He ran and put his arms around him and kissed him. Then the son said to him, 'Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son.' But the father said to his slaves, 'Quickly, bring out a robe, the best one, and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. And get the fatted calf and kill it, and let us eat and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found.' And they began to celebrate. Now his elder son was in the field, and when he came and approached the house, he heard music and dancing. He called one of the slaves and asked what was going on. He replied, 'Your brother has come, and your father has killed the fatted calf, because he has got him back safe and sound.' Then he became angry and refused to go in. His father came out and began to plead with him. But he answered his father, 'Listen, for all these years I've been working like a slave for you, and I have never disobeyed your command. Yet you have never given me even a young goat so that I might celebrate with my friends. But when this son of yours came back, who has devoured your property with prostitutes,
you killed the fatted calf for him." Then the father said to him, "Son, you are always with me, and all that is mine is yours. But we had to celebrate and rejoice, because this brother of yours was dead and has come to life. He was lost and has been found." Praise the Lord. Hallelujah. 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 कशे आसा तुमी? हो प्रश्न विचारूंक पडटा म्हाका. Praise the Lord. Hallelujah. हें नाटकुलें पळयता आसतना मोगाच्या न्हू म्हजो दुवेचो उगडास म्हाका येता. तें 2 वर्साचें. जेन्ना हांव कामान सान घरा येता तेन्ना तें म्हाजे फाटी फाटी भोंवता. हांव जेवपाक वयता थिंगा तें येता. बसता आसतना तें म्हाजे फुड्यान भोंवता. बाथरुमान गेल्या पासून भायर बसा आनी रडटा. तर हो संबंद देव आमकडे मागता. असलोच संबंद तो आमकडे मागता. नो वंडर God called us to be like the little children. धाकट्या भुरग्यां भाशेन जावं तो आमकां जोण एकल्याक आपयता. तर हो संबंद कित्याक देव आमचे लागीं मागता? तर पयले जिवाचे चिटीन 4थ्या वेस्वरान मेवता. पयलें देव म्हणल्यार मोग. दुसरें जिवाच्या शिवर्तमानान 3ऱ्या वेस्वरान आमकां मेळटा. जशें आमच्या भावान म्हणलां, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या पुताक, एकल्याच पुताक दिलो. आनी जिवाच्या शिवर्तमानान 13व्या वेस्वरान आमकां मेवता. आनी जेजू आमकां जोण एकल्याक सांगता, एकामेकाचो मोग करात जसो हांवें केला तुमचो. गॉड कॅनॉट बट लव. देव आमचो जायतो मोग करता. इट डजंट मॅटर फ्रॉम वेर यू कम फ्रॉम. तूं कसलो जातीचो वो कातीचो, कितलो मोडवो, कितलो लांब, तुजे केंस कितले लांब वो धाकटे, तूं चिकलेचो वो वास्कोचो, तो तें पळयना. तूं कितलोय पातकी जाल्यार तो भोगसूंक तुमकां तयार मोगाचें न्हू. हालेलुया. 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 पूण भोगसूंक तो तयार. पूण तो आमकां जोण एकल्या कडेन मागता आमची पातकाची दूख धरूंक. इतलेंच न्हय पूण आमचें जिवीत बदलूंक. हालेलुया. 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 सगळे वेळार आमी उबी रावया आनी हो देवाचो मोग जो आमी अणभवला आमच्या जिवितान, एकामेकाक ही बरी खबर जी आमी आतां आयकला, एकामेकाक आमी सांगुया. आमी गीत गायता आसतना काय बरें गीत. देव बाप आमचो आसा मोगाळ, ताचो पूत जावन आसा दोयाल. कितलोय पातकी जाल्यार तो आमकां भोगसणें दिता. देव बाप आसा आमचो दोयाळ. हालेलुया. 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 तर सगळीं आमी मातशी नाचुया. कोणा जेम येता ती आनी अदिकूय हालुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. सगळीं ताल्यो पेटोवन. देव बाप आमचो आसा मोगाळ, ताचो पूत जावन आसा दोयाल. कितलोय पातकी जाल्यार तो भोगसणें दिता. देव बाप आमचो आसा दोयाल. देव बाप आमचो आसा दोयाल, ताचो पूत जावन आसा दोयाल. कितलोय पातकी जाल्यार तो भोगसणें दिता. देव बाप आमचो आसा दोयाल. दोरा तुमच्या पातकाची, येयात तुमी सगळ्या जेजूशी. दोरा तुमच्या पातकाची,
भियात तुम्ही सगळ्या जेजूशी, तो सुटका दितलो सगळ्या तुमच्या पातकाची, देव बापांचो आसा मोगान. सगळ्यांत पारून देव बापांचो आसा मोगान, ताचो पूत जावन आसा तो याद. कितलोय पातकी जाल्यार तो बोगसणे दिता, देव बापांचो आसा तो याद. देव बापांचो आसा तो याद, ताचो पूत जावन आसा तो याद. कितलोय पातकी जाल्यार तो बोगसणे दिता, देव बापांचो आसा तो याद. हुशार रावात तुम्ही बापाशी, वाकानी कोरात देवाची. हुशार रावात तुम्ही बापाशी, वाकानी कोरात देवाची. दितलो कुशलताय सगळ्याक आपल्या मोगाची, देव बापांचो आसा मोग. सगळ्या एकामेकाच्या हात धरून देव बापांचो आसा मोगान, ताचो पूत जावन आसा तो याद. सगळ्या एकामेकाच्या हात धरून कितलोय पातकी जाल्यार तो बोगसणे दिता, देव बापांचो आसा तो याद. देव बापांचो आसा मोगान, ताचो पूत जावन आसा तो याद. कितलोय पातकी जाल्यार तो बोगसणे दिता, देव बापांचो आसा तो याद. देव बापांचो आसा तो याद, देव बापांचो आसा तो याद. सगळ्यांत पारून हालेलुया 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 हालेलुया. आर्गा तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, वाखाणी तुका जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. सगळी बसूया. हे वेळार आमचो भाव आपणाची ल्हानशी गोवायकी दितलो. न्हू, म्हजें नांव फ्रांसीस डी सोजा. हांव गांवचो बायणाव हे रावता. तुमच्या मुखार म्हजी ल्हानशी गोवायकी दवरता. हांव ल्हानूच आसतना जायतो लजतालो कोणा कडेन उलोवपाक बी, आनी स्कुलान बी जायते कोणा कडेन उलयनालो चड, ओगी असो. आनी मागीर कॉलेजीन पावलो. कॉलेजीन पासून चड कोणा कडेन उलयनालो. मागीर मुगे प्रोफेसर बी ती म्हणटा तुगे फुडार कितें जातलो, केस करून तूं आन्सर करतो इंटरव्यू, केस करून तूं हें करतलो. सो मुगे ग्रॅज्युएशन जालें आनी एक 6 म्हयने हांव बेकार उरलो घरा कडेन. मागीर ती मुगे सगळे मुगे डॅडी म्हणटालो कितें करतलो आतां, कांय करना. सगल्या इंटरव्यूआ म्हाका कोण घेयनालो, म्हजे कडेन जायनालो उलोवपा सारकें. मागीर एक काम मेळ्ळें प्रायवेट हिंगा वास्को. थिंगाय जाय तें जालें. हांव मुगे ड्रीम आहलो की एक गव्हर्मेंट जॉब जाय म्हूण म्हाका आनी हांव चिंत्ता जायत एप्लाय केलोलें, कोरी दितालो, केन्ना होप सोडूं ना. म्हाका जायत दूख जाता, देवाको जायत मागतालो की म्हाका एक जॉब एक दी म्हणून. अशें करून 1-2-3 वर्सां तितून काम केलें आनी मागीर देवान म्हाका फायनली जॉब दिलो, गव्हर्मेंट जॉब दिलो म्हाका. आनी हांव इतलो हुशार जालो, देवान मुगे आयकलें म्हणून. आनी देवागे मिरिकल अशी एक जॉब, गव्हर्मेंट जॉब मेळप म्हणल्यार इट्स नॉट सो इजी. हें एक खुशालकाय देवान दिली आनी हांवूय हुशार जालो. आनी देवान म्हाका आजून पासून सोडूं ना. लायक हेल्थ इश्यू कितें जावन देवान म्हाका जायतो राखला. मागीर थोड्या म्हयन्यांनी म्हाका क्रुसेडर्स ग्रूप मेळ्ळो. ह्या ग्रुपान मागीर जॉयन यूथ रिट्रीट एटेंड केलो. देवाक उतर आयकलें. लायक जायतें म्हाका हें मेळ्ळें हितून.
आनी जेसून आमकां सदां राखता सांबाळटा म्हाका सांबाळटा ते भाशेन लायक आनी जेसून म्हाका जायते देण्यानी बोरला आर्गां जेजू तुका. प्रेज द लॉर्ड. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, जसो आमचो भाव सांगतालो तुमी आयकला जाल्यार ताच्यान जायनासलें. एकूच वोस तुमी आयकला जाल्यार ही कोऑपरेटेड विथ द लॉर्ड. जशें देवान ताका उबारलो ताणें देवाक सोडूंक दिवंक ना. ही कोऑपरेटेड विथ द लॉर्ड आनी देवान ताका ओदीक बेसांवांनी बोडलो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सगळे आमी ह्या वेळार उबी रावया. मोगाच्या भाव भयणीनो, आंज पडवो आमकां लुकाच्या शिवर्तमान आमकां मेवता. आंज पडवो आंकवार मारीक येवन सांगता आनी आंकवार माई चित्ता हें कशें घडों येता काय म्हजें सवें. आनी तेन्ना आंज पडवो सांगता देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. जशें आमी आतांच भावाचे गोवायकेन आमी आयकलां आनी तोवूय मानता आपणाच्या जिवितांत ह्या वेळार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. ह्या वेळार देव आमची काळजां उक्ते करून आपणाचो मोग तो आमचे भितर ओतयता. तुमी मानतात देव शक्तिवंत म्हूण वय वा ना? तुमी मानतात देव शक्तिवंत वय वा ना? तुमी मानतात देव तुमकां पेकयता म्हूण? हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. वय खरेंच मोगाच्यानो देव आमकां रावता आपणाच्या गोपांत घेवन. कित्याक तो सोर पदवेदार उत्पत्तीचे पुस्तकान आमकां मेवता. देव म्हणटा हांव जावन आसा सोर पदवेदार देव. आनी तेच नवे कोरारान मेवता. आंज बडो म्हणटा देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तर हे वेळार मोगाच्या भाव भयणीनो, ही बरी खबर आमी आपणावन गितांतल्यान आमी गावन एकामेकाक सांगुया. खरेंच आमी देवाक दिनवासूंक गरज. जरी तर तुका कसलो प्रश्न आहा, तूं घोडये कश्टावता, कसलें दूख तुका आसा, देवाच्यान कांय न्हू तें. इट्स अ स्मॉल थिंग फॉर द लॉर्ड टू डू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तो सगळीं उबेन आमी हें गीत घेवया. सोम्याक दिन वासूया. सगळीं ताळयो पेटोवन. सोम्याक दिन वासूया तो बरो. सोम्याक दिन वासूया तो बरो. सोम्याक दिन वासूया तो बरो. ताचो मोग मीठ नासलो. सोम्याक दिन वासूया तो बरो. तो बरो, सोम्याक दिन वासूया तो बरो. तो बरो. सोम्याक दिन वासूया तो बरो. ताचो मोग मीठ नासलो. Bastolo somiak sorgari. Makatolo mój masan sokari. Roznato sorgari jasozari. Najama sorłaco sodakari. Somiak din wasuja doboro. Doboro. Somiak din wasuja doboro. Doboro. Somiak din wasuja doboro. Taco mógł mi nasłolo. Asa szukni, szukni, oże bardziej szukni Jezusia powinnawa. Asa szukni, szukni, oże bardziej szukni Jezusia powinnawa. Asa szukni, szukni, oże bardziej szukni Jezusia powinnawa. Shokti, Shokti, oja pachi Shokti, Jesuja povit rokta.
Peconiais, peconiais, peconia zagiarai. Sutka menda ai, sutka dita ai. Jesus sutka dita ai. Peconiais, 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 peconia zagiarai. Sutka menda ai, sutka dita ai. Jesus sutka dita ai. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Arga tuka Jesu, महिमा तुका Jesu, वाखाणी तुका Jesu. Hallelujah, hallelujah. हे वेळार आमी आमचे दोळे बंद करून आमचे हात आमी उक्ते धरूया आनी आमी आमकां आखीच देवाक समोर पळोवया आनी मागुया पवित्र आत्म्या लागीं हे पवित्र आत्म्या आमचे भितर आमच्या मनान आमच्या काळजान बोर आमचें जिवीत उगड आमचे दोळे आमचे कान तुझे उतर जिवें उतर आमचे भितर येवं हे पवित्र आत्म्या बोर आमकां तुजी शक्ती Je pokryta tmia, kancan mocia. 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 Je tu, kancan mocia. Je povitania, kalcan mocia. Bonan Je povitania, bonan mocia. Je povitania, bonan mocia. Je tu, bonan mocia. Je tu, bonan mocia. Je povitania, bonan mocia. Je povitania, bonan mocia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia. Hallelujah. Praise you, Lord.